आज जागतिक नदी दिन आणि हांव उबो आसा गोवा महाराष्ट्र ह्या सीमे वयल्या आमच्या जीवनदायिनी जिका आमी वाळवंटी म्हणटा थोरली न्हंय म्हणटा त्या न्हंयच्या काठार सामळ्याची राय म्हणून जो वाठार आसा त्या वाठारान ही न्हंय जी आसा ती व्हांवता आणि आमी आयज पावसाच्या दिसांनी म्हाज्या फाटल्यान जी न्हंय आसा तिचें चित्र पळयल्यार आमच्या लक्षांत येता की आयज आमच्यो न्हंयो ज्यो आसा त्यो असुरक्षीत आसा आणि असुरक्षीत असल्या कारणान ज्या अस्तम घाटांतल्यान ह्यो न्हंयो व्हांवता तेंची परिस्थिती जी आसा ही दिसान दीस दुर्बल जाता. कारण नदी म्हळ्यार आमच्या पुर्वजांनी आमकां जीवनदायिनी म्हणून सांगलेलें आसा. आमच्या कडेन व्यास मुनी आसा तेंच्यांनी तांकां जगाच्यो माता विश्वस्य मातरा म्हणून तेंचो उल्लेख केल्लो आसा. आणि आमच्या संस्कृतायेची घटसाण मुळसाण जी आसा ती म्हळ्यार न्हंय आसा. आयज हीच न्हंय आमी दुर्बल करपाचें काम जें आसा तें करीत आसात. आमच्या भारतीयां खातीर न्हंय म्हळ्यार एक आवयचें रूप जावन आसा आणि ह्या आवयचें वस्त्रहरण करपाचें दुष्कृत्य आमी सगळे जाण करता. आयज आमच्यो न्हंयो ज्यो आसा ह्यो निराधार जायत आसा आणि निराधार जावपाचें फाटलें कारण म्हळ्यार जो अस्तम घाट आसा जे दोंगर आसा ते दोंगर आमी थंयसली झाडां झोपां जी आसा ती नश्ट करीत आसा. वेड्डे गांवांत जे चित्र आसा ते आमकां जाणून घेवपाक जर जाय जाल्यार चंद्रकांत महादेव गांवस हांची इदवास कादंबरी जर वाचली जाल्यार आमच्या लक्षांत येता की कितल्या मोठ्या प्रमाणान हांगा जंगलतोड जाली. आणि आयज ही न्हंय जिचो उगम जाता कर्नाटकांतल्या आंबेखोल चोर्ला वाठारांत रामेश्वराच्या बेताळाच्या देवळाच्या परिसरांतल्यान ही न्हंय जी आसा ती वज्रा सकलाचो धबधबो जाता आनी 147 मिटरा वयल्यान सकयल पडटा. आणि मागीर ही न्हंय जेन्ना महाराष्ट्रांतल्या विर्डी गांवांत प्रवेश करता त्या न्हंयचेर महाराष्ट्र सरकारान विर्डी धरण बांदलेलें आसा. मागीर वयर माथ्यार कर्नाटक सरकार हलतरा धरण प्रकल्प उबारपाचे यत्न करीत आसा. आणि दुसऱ्या वाटेन ह्या न्हंयचें उदक जें आसा हें केरी मोर्ले पर्ये ह्या वाठारांतल्यान लोकांक उपलब्ध जावचें म्हणून मोर्ले हांगासर जल प्रकल्प सुरू केल्लो आसा. त्याच्या फुडें साखळी हांगासर एक जल प्रकल्प आसा आणि पोडोशे जो प्रकल्प आसा तोय ह्याच न्हंयचेर आसा. ह्याच न्हंयचें उदक जें आसा तें बार्देसांतल्या लोकां खातीर अस्नोडा वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटांतल्यान व्हरता. एकंदर कितल्याशा लोकांचें पिवपाचें उदक पुरोवपाचें काम ही जीवनदायिनी करता.